सर आयज तुमी हांगा ऑल गोवा एक्सकेवेट एसोसिएशनचे मेंबर जमलेले आसा, कितें लागून इशू आसा, कितें सांगपाक सोदता? कितें जालां, आमी हांगा आयिल्ले येवन आमी हें पळयलें आनी हाका हें अशेंच एक्सकेवेशन चालू आसलें विच इज इल्लिगल आशिल्लें तें आमी स्टॉप करून गेले. आतां हें तांचें ऑफिसूय पळयलां, ताजेरूय पंचायतीची स्टॉप नोटीस आसा की तें इल्लिगल आसा म्हणून बांदलां म्हणून सगळें केलें. पयर येवन तांकां सांगून गेले, तांणी काम हें म्हयनोभर बंद दवरलें. म्हयनोभर बंद दवरलें. सो आमी आतां कॅज्युअली पळोवपाक आयले की परत चालू बिलू जाला काय म्हणून. आज पळयत जाल्यार हांगा लोडिंग स्टार्ट आसा म्हणून आमी तांकां कॅज्युअली विचारलें, अरे हे कशें तुमकां परमिशन परत मेळ्ळा काय म्हणून. ताणें आमकां एक कलेक्टराचें लेटर दाखयलें जंय तांकां तें परमीट केलां की तो म्हणटा की हो स्लोप आसा पळय कटींग तो विदीन लिगल लिमिट्स आसा म्हणून. आतां हांव एकूच विचारूंक सोदतां, हें बॅरन लँड जें तुमी पळयता तें इतले तेंप सांबाळून दवरलेलें आसा सरकारान. हांगा कोणेंच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी जावना बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी. आतां जर पळोवंक येता जाल्यार हे प्लॉट डेव्हलपमेंट करता. हे प्लॉट डेव्हलपमेंट कित्याक करता? फर्स्ट ऑफ ऑल कोमदीत लँड ताचे डिटेलान हांव वचना, ताजे बाकीचे सांगतले आतां आमचे पंचायत हे सॉरी कोमदीदाक सांगतले ताजे बद्दल. पूण आतां हांव इतलेंच एज कॉमन मॅन हांव विचारतां, हे फ्लायींग फनेल झोनान जे हे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी करूंक सोदता ताका नेवीचें कांय परमिशन ना, हें आमकां पयलींच सांगलां. नेवीचें ना. आतां कलेक्टरान हें ताका कालच्या डेटीन परमिशन दिलां. पयर येदो व्हडलो डिजास्टर जाला हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे हे अशे परमिशन्स तांकां दिवन हे मुद्दाम आपयता डिजास्टर. गोंयान आमचें सेफ आसलें, सगळें सुशेगाद आसलें, हें सगळें बरें आसलें. आतां ह्या कलेक्टरान ज्याणी कोणें ताका हें परमिशन दिलां पळय तो मुद्दाम डिजास्टर आपयता. फाल्यां हाणें विचार करूंक ना की ते फ्लायटान तोय आसूंक शकता म्हणून. आमकां मारून उडोवंक सोदता तो जालेंच ताजें, अख्खे गोंयकारांक काबार करूंक सोदता. आतां मुद्दाम तें हें अशें करता, जाणा की फाल्यां अशें जावंक शकता. हांकां दोळे उगडून एग्जाम्पल दिलां की अशें जावंक शकता म्हणून. ते हॉस्टेलांतले कितले दोतोर मेले, आतां हांगा कोण मरतले म्हणून आमकां खबर ना. पूण असो डिजास्टर जाला जाल्यार आज दुसरी गोश्ट, आतां जेन्ना हांगा कन्स्ट्रक्शन जातलें तेन्ना गार्बेज क्रिएट जातली, सगळें सांबाळून करतले, शिस्त खंय आसची ना. ती गार्बेज क्रिएट जाल्या उपरांत जे बर्ड्स ते येतले ते जर खंय इंजिनान गेले जाल्यार लोक मरचे ना. आमच्या जिवाक तुमी धोको कित्याक करता? आनी हें म्हाका इतलें वायट दिसता की इतले डिपार्टमेंटल लोक, कलेक्टराच्या पोजिशनांतले लोक हें अलाव करता. जेन्ना आमचे सारके कॉमन लोक तांकां दाखयता वचून की हें अशें चल्लां आनी तेन्ना तांचे कडेन वता पळय तेन्ना ते ऑथॉरिटीज तांकां ही परमिशनां दिता हें तुमी इल्लिगल करा म्हणून. आतां हाजेर म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय की हें तुमकां स्वताक खबर आसून तुमी कित्याक करता? हें चुकीची गोश्ट न्ही. आनी आमी म्हणजे आमकां गोंयकारांक मारून उडोवपाकूच काडला असो अर्थ जाला तो. पण तुमी हें काम हाडयल्लें बीन? आमी काम येवन हें हाडयलें आनी तांचे नजरेक हाडून दिलें अशें चलता म्हणून. अशें पयलीं इल्लिगल चलतालें, आतां ते म्हाका दिसता आमच्या कलेक्टरान तांकां लिगल करून दिलें तुमी अशें करा म्हणून. आतां एक गोश्ट तुका सांगता, हाज्या पयलीं हें काम हांगा अशेंच इल्लिगल चलतालें खूब वर्सां पयलीं. खूब वर्सां म्हणजे एक जाल्लीं 7-8 वर्सां पयलीं अशें हांवें आयकलां. म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेशनूय आसा त्या बद्दल. मागीर त्या वेळार जागेचो ओनर वेगळो आशिल्लो. तेन्ना कितें जालें, येवन तांणी तें काम कोणे तरी कंप्लेन केल्या उपरांत ते कंप्लेनंटाची नांवां बी सगळीं आमचे कडेन आसा, आमचे कडेन कॉपीज आसा. ती ताजेर एक्शन जाल्या उपरांत ते तेन्ना 2 मीटर कापिल्ले ऑलरेडी म्हणून ते स्टॉप नोट तांचेर केस जावन फायन जावन ते काम स्टॉप केलें. आतां ओनर चेंज जालो बट लँड रिमेन्स द सेम. ओनर चेंज जाल्या उपरांत कितें जालें, ताका ताणें आनीक परमिशन दिलें की तूं 1 मीटर आनीक काडूं शकता ना, वायलेट करना. अरे पण तुम्ही पयलींचे कॅल्क्युलेट करना अशें करून, म्हणजे तुम्ही ओनर चेंज करून हांगा प्लॉटिंग करून बिल्डिंगो बांदूंक सोदता ना. त्या पेक्षा एक टनेल मारा आनी भितरच रावा मरे वचून. हे अशें गव्हर्मेंट म्हणजे कोणाक फटोवंक सोदता. आनी हे कलेक्टराकूय दिसना की बाबा हाच्या पयलीं हें अशें जाल्लें, ताची स्टॉप नोटीस आसा, ताका केस जाल्ली आसा, तरी आसतना आपूण ताका तें दिता. म्हणजे ही ऑथॉरिटी खंय तरी तांचे फाटले कांयच रिफर करिना. म्हणजे आज जर हें आमी आतां बोवाळ मारून बंद केलें न्ही, हाजो अर्थ असो आहा की आनी 2-3 वर्सांनी ओनर चेंज जातलो आनी तो म्हणटलो की तें हे लेवलाक आसा आनी कट करया. तो खंयचे स्लोप मेंटेन करता, कितें करता तें म्हाका कांयच कळना तांचें. म्हणजे तांकां जाय तशे कायदे जाल्यार हे कायदे. आतां ही गोश्ट पळय ताणें कालचे डेटीन ताणें दिला म्हटल्यार इतलें सगळें आसा बाबा. ताणें ते विचार तरी करूंक जाय आसलो बाबा, ही केस आतां कन्सिडर करुया, पळोवया म्हणून. म्हणजे प्रत्येक वेळा कॉमन सिटिजनान वचून ह्या ऑफिसरांक दाखोवन दिवप आनी आमकां पिशे ठरोवप की तुमी पिशे म्हणून. आतां सगळे गोंयकार जे आसा तांणी एकठांय जावपाची गरज आसा. आनी असले जर तांकां जर मरपाचें आसत न्ही कोणाकूय हांच्या सांगण्यानी, जाल्यार तांणी मागीर तयार जावपाचें मरपाक. आनी ताका उपाय ना. आतां एक एअर इंडियाचो डिजास्टर पयला, शेजाऱ्याचे म्हणजे लागीं एअरपोर्टाचेर ते बिल्डिंगेचेर वचून पडले
ताजे मागीर अशें जाल्यार हांगा कशें तुमचें कशें विचार ताजे तेच आमी तुमकां सांगूंक सोदता. आतां फाल्यां ते तरी एअर इंडियाच्या बिल्डिंगेचेर थंय कितले डॉक्टर जातले. आतां हांच्यांनी येदी व्हडली वास्ट एरिया ती डेव्हलप करूंक सोदता. तातूंत पॉप्युलेशन कितलें आसतलें, कोण मरतलो म्हण सांगून येतला. विमानांतले मरतले ते मरतलेच, पूण तो ओपन आसलेले तुमी परत कन्स्ट्रक्शन अलाव करता आनी कन्स्ट्रक्शन अलाव करता त्यातले मरतले पूण ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून जो डिझास्टर कन्स्ट्रक्शनाक लागून तयार जातलो म्हणटा. अरे थंय गार्बेज हें तें बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा, ताजेर हांव उलयतना. हांव उलयता आसतना सेफ्टी बद्दल तरी उलयता हांव. अरे ह्या कलेक्टर असल्या बऱ्या पोस्टा वयल्या लोकांक आमी पांयां पडून सांगले तरी तांकां समजना. अरे आमी तांकां एक कन्सर्न ऑथॉरिटी जांचे कडेन हें लक्ष आसता अशें म्हणून सांगलें जाल्यार तेच जर आज अशें वागूंक लागले जाल्यार आतां आनी कायदो उरतलो कितें. म्हणजे प्रत्येक जाणान येवप आपल्याक जाय तसो कायदो भाजून घेवप अशें जालें ना. अरे इल्लिगल तुमी हें स्ट्रक्चर आसा तें पंचायतीक दाखोवन हाडलें, पंचायतीन हांगा व्हडलो येवन बोवाळ केलो, अजून काय तें मोडपाक वचूंक ना, ताजेर एक्शनूय जावंक ना. आतां हें कलेक्टराक खंय हें दिसलें तेंय दिसूंक ना. आतां कोण येवन हांगा कितें पळयता काय ते ऑफिसांतल्यान आपल्या ऑफिसान बसता आनी थंयच्यानूच डिसिजनां घेता हें अशें करप आनी तशें करप म्हणून. अरे प्रॅक्टिकल येवन पळय. आनी तुमकां एक्झाम्पल आसा. आतां मागीर थंय मेल्या उपरांत मरे सांत्वनाक सगळे येतले. ते मेले काय ना, ताका कोणाक तरी 1 कोटी दितले, 2 कोटी दितले, पूण हे आमचो जीव घेवपाक हे तयार जाले. हांव म्हणटा जे कोण पळय असले करता तेच मरून वचूं. असले करपाक पण कोण फुडें सरल्यांनी तेच काबार जावन वचूं. आमकां कित्याक फोंडान घालता. अरे आमी तुमकां समजलें ना मरे, तुमी ऑफिसान आसा, आमी दाखोवन दिलें मरे तुमकां हें, तरी पण तुमी तेंच करता. आनी कितें उलोवपाचें आमी हाजे बद्दल. आय एम ओन्ली कन्सर्न अबाउट द सेफ्टी. हें इतलें बॅरन लँड आसा, काय बरें लोकांनी आमच्या सांबाळून दवरलेलें आसा बॅरन लँड, ते तुमी अशें कन्स्ट्रक्शनाक हें करता. आतां म्हणटा ते आमी ताका विचारलें, तो कितें सांगता म्हाका की ना आमी डेव्हलपमेंटाक परमिशन केलां. ओ डेव्हलपमेंट कितें शेत रोवपाक केला रे ताणें. शेत रोवपाक करा, आमचें ऑब्जेक्शन ना. डेव्हलपमेंट करा, बरें एग्रीकल्चरल लँड करा, थंय माती घालात आनी झाडां रोयात, कसलें प्लांटेशन करा, आमचें ना. आनी एक्चुली झोनूच आसा पळय न्ही कायद्या प्रमाणे, तो कितें आफ्रामेत म्हणून हांवें आयकलां. आफ्रामेत म्हणजे चल शेतां रोवपाचो, रोया, आमी कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां जर सांगता हे की हें हाका एग्रीकल्चर पर्पजाक यूज करता करा, इको ट्युरिझम करा. पूण हें तुमी हांगा कन्स्ट्रक्शन आनी तेजे प्लॉट इल्ले केला, म्हणजे झोपडपट्टी करूंक सोदता ते. फाटल्या दिसांनी प्लॅन मारलेलो, आतां काडून धांवले ते. बोर्ड आशिल्लो हांगा, ताजेर सारके बारीक बरयल्ले धाकटे. आतां खंय 388 प्लॉट्स ते. हय 388 प्लॉट्स, बट 1 प्लॉट कंटेनिंग 120 स्क्वेअर मिटर. आनी 120 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट दाखयल्लो कोणाक तांच्यांनी. आनी परत तेच सांगपाक लायपा म्हाका लायनाका. 120 गरिबांक. आनी ते गरीब खंयचे 120 प्लॉट घेवपाचे गरीब खंयचे. हां, आनी रेट पयल्या तुमकां ते सोशल मिडियाचेर तांचे रेटूय आसा घाल्ल्यो, कितले रेटीचो कितलो प्लॉट तो. आनी खंयचे मागीर सुरक्षा आवास म्हणून सांगप. हातून एक तर आमी गोंयकार पिशे, नाजाल्यार आमचे ऑथॉरिटींक ते पिशे करता आनी ते ऑथॉरिटी आयकता. आतां कित्याक लागून ऑथॉरिटी आयकना, पूण म्हाका दुख्ख दिसता इतलेंच की कलेक्टरा सारकेलो मनीस हें अशें ग्रांट करता म्हणून. हें कितेंच पडलेलें ना तांकां. इतलेंच सांगता हांव. आनी फाल्यां दुसरें बाकी डॉक्युमेंटेशना बद्दल आनीकूय आमचे सांगपी लोक आसात, ते सांगतले तुमकां. परत येवन हांवें तेच सांगता. तुमी बी ते सगळे व्हायरल करता, पूण सगळे न्हिदलेले आसा ऑथॉरिटी. आतां आमकां खंय तरी जागे जावन फुडें स्ट्रॉंग एक्शन घेवची पडटली हाजेर. कित्याक ऑथॉरिटी जर आयकना, आतां फाल्यां आमी कलेक्टराच्या ऑफिसान वतले, आतां आमी पुलीस स्टेशनारूय वतले, कित्याक थंय आमचे कडेन तेजी रिवोक ऑर्डर केल्या. फाल्यां सकाळीं पंचायतीन जर नोटीस काडली, तो आतां आनी कितें भाशा उलयतालो म्हजे कडेन, तेंय तुका 2 मिनटां सांगता. लास्ट टायम बी हांव उलयल्लो हे बद्दल, ह्या मुद्द्या बद्दल भरपूर इश्यू जालो. आनी सॅटर्डे म्हणटो कितें जालें, लास्ट एक टर्म केला हांवें आनी सेकंड टायम परत निवडून येयला. एकदम जास्त डिटेल खबर नाशिल्ली, डिटेल घेवन येयलो आतां. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्रामेत दिल्लो जॉकीम गॉमिस म्हणून. पयलीं एक्चुली जॉयना गॉमिस म्हणून तेजो बापूय आसलो आनी तेजो चल्याचें जॉकीम गॉमिस म्हणून. तांकां आफ्रामेत दिल्लो एक 27,335 आनी सेकंड आफ्रामेत दिल्लो तो 30,000 दिल्लो. हो दिल्लो कित्याक खाली एग्रीकल्चर करपा लागून. पयलीं कशें आसतालें, जमनी सगळ्यो कल्टिवेट करून खावप आसताल्यो गांवच्या लोकांनी, सांबाळून दवरप आसता जमनी. आनी हो आफ्रामेत दिल्लो. आनी एक आहलें कितें, तो आफ्रामेत भायर जर पावले न्हू, ताका आमी म्हणटाले कितें एनकरेजमेंट. तेका पुर्तुगेज भाशेन उजोरपुसांव म्हणटा. तो उजोरपुसांव 60,000, टोटल 1,18,000 जमिनी कशें आमची सांकवाळ कोमदाची कशी गेली ती पळय. कांयच न्हू कशी. ही जमीन दिल्या कित्याक, पर्पज फॉर द एग्रीकल्चर. ओके. आनी आयज ती जमीन कशी यूज जाता ती पळयात. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड आनी सांगू वता कित्याक, मेन म्हटल्यार इथे सायडीक ती जुवारी लँड बाउंड्री. तेज्या पयलीं आमची जुवारी सुद्दां जमीन वचपाक कारण होच ओनर, हीच फॅमिली. तेंच्यांनी पार्टी केली कोमदादीक
कोमदाचे कोण जे मनीस आशिल्ले पयलीं तेंच्यांनी सारकी केसीक हँडल केलें ना. सुवारीचे आनी कोमदाचे डायरेक्ट कांय नासलें फायट. ताणें पार्टी केली की एनक्रोचमेंट हेजे भितर केलो, हेजे भितर दोगां भितर पार्टी केली ओरिजिनल कोमदा सांकवाळ. पूण हाका पार्टी केली, हेजे बरोबर मागीर ते केस स्टार्ट जाली. हायकोर्ट, सिनियर डिव्हिजन कोर्ट, हायकोर्ट चालूच जालें. तेजे भितर खंय तरी आमचे पयलींचे जे कोणी आशिल्ले तेंच्यांनी खंय तरी लूज दवरली केस आनी ते अशें प्रॉब्लम जालो आनी आतां आमची 50 लाख जमीन जुवारीक बी गेल्या अश्यो. आनी हेजे बद्दल म्हाजें मेन म्हणणें आहा कितें आतां जमीन आसा आमची आनी आयज गव्हर्मेंटान आतां नवो गव्हर्मेंट कायदो बी काडलेला की खंयची जमीन जी दिल्या पर्पज फॉर द लँड फॉर एग्रीकल्चर यूज करपाची फॉर इंडस्ट्रियल यूज करपाची हो बी एक तिचो मुद्दो आसा. हेज्या पयलीं फ्लायट्स हे सारकी हायट मेंटेन म्हणल्यार सामकी तेपकोन वयता. हांगा कितें बाबा कल्टिवेशन केलें जाल्यार कोणाचें बाबा पोट भरतले थंय बरी बरी भाजी वा कितें करपा जाता आनी एक्चुली ही जमीन तेच करपा खातीर नाशणे रोवपाचे काजू प्लांटेशन करपाचे ही जमीन त्या खातीर. पूण ही जमीन ती आयज ती मिसयूज केल्या पळय न्हू आनी हे आमचे दिल्लीवाले देवेंद्र सिंग कोणे तरी घेतल्या जमीन ती आनी तो आतां हे एक प्लॉट 90 लाखांक विकता खंय तो. आनी फाल्यां हांगा इतली व्हडली बस्ती येतली व्हडली. आतां अहमदाबाद कितें जालें तें पळयलें तुमी. थंय तर एक केस टेक ओवर करताना ते पडले समज जाल्यार परत स्टोरी ही सेम. म्हाजी हार्डली सामकें रिक्वेस्ट अशें आहा की आमच्यो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सुद्दां कितें बाबा तुमी बाबा सामकें सिरियसली हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. हितून भितर आमकां बी हेल्प जातलो. हांव जर कोमदाद येता एटीनी म्हणून म्हाजे भशेन कितें करपाचें आहा पळय हांव सगळे डॉक्युमेंट हांवें काडल्या आनी हांव ती जमीन कशी खंयच्या पर्पजाक दिल्या त्या पर्पजाक ती यूज करपाक दितले. हेजे पयलीं आनी कांय करून दिवपाना. त्या बद्दल हाजे बद्दल स्टडी केल्या आनी हांवें पेपर बी काडले हेजे बद्दल आनी आय माय सिनियर लॉयर ऑल्सो विथ कन्सर्न सिनियर लॉयर आय एम प्रोसेस माय ऑल द मॅटर्स. तुम्ही लिगल ऍक्शन घेतले? लिगल ऍक्शन हितून काय दुबाव ना. हांव दिवचें ना हितून शुवर. कित्याक बोल्डराक टेकोन येता हय. आनी आतां पळय ते फ्लायट पळया तुमी कशें येता ते पळय. ते फ्लायटाक पयल्यार कळटा ह्यो जमनी कोमदात म्हळ्यार कितें पुर्वजांच्यो जमनी ह्यो कम्युनिटी लँड. मशीन म्हाजो बूक वयर काडून लागपाचें. हें पळय हेजे व्हडलें हेच्या पेक्षा व्हडलो इश्यू कांय ना. आयज लोक रडटात आवय ना बापूय ना कोणा भाव ना भयण ना आली. येदो व्हडलो इन्सिडेंट जालो समज तुमी सांगात. हे जावच्या पयलीं हेजेर कितें तरी उपाय करा. म्हाजे सारकें रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन बी आसा प्लस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन बी आहा की बाबा तुमी हेजेर कितें एक्शन घेया. कित्याक तुमकां रिसेंटली आमी हेजें एज्युकेशन करून हो एक इन्सिडेंट जाला हेजेर तरी तुमी मातशें लक्ष घेया. आमकां नाका जावं जमीन कोणें घेतल्या घेया बरें बरें ताका खणला न्हू माती घाला वेवस्थीत ताका झाडां रोया. नाल्यार ती जमीन आहा तरी आमी रिवर्ट करून आमचे कोमदादी घेतले दुबाव ना. पूण हें असलें जावंक दिवचें ना. कित्याक हे बद्दल आमी सामकें टायट आमचे हेजेर एक्शन घेवपाची आनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाक हांवें ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. तुम्ही आता पळयलें आसतलें आमचे प्रेसिडेंट आनी कम्युनिटात एटर्नीन कितें आहा तें उलयलां. आय जस्ट वॉन्ट टू एड वन स्मॉल वॅलीड पॉयंट. आतां आमी आज ते पळयलां डेप्युटी कलेक्टरान जे कितें लेटर दिलां परमिशन ही हॅज मेन्शन्ड दॅट सिन्स they are maintaining less than 10%, so we are allowing them to go ahead with cutting. So manya zale collector je, but has he come here on spot and seen? Now if you have just seen 2 minutes ago the flight koshi ili now to manta 4% we have maintained less than 10%, 4% gradient maintained kudun cutting kela. But has the measurement issue measurement kiti aha ta he measure it from the flight ati kiti yela boy and what he is maintained at 4% किंवा 10%. आता तू कट करता असो मे बी 10% 4% आमकां तें पडलें ना. नाव द फ्लायट वीच हॅज कम हेज ही गॉट एनी इक्विपमेंट टू मेजर दॅट हायट. तुवें कटिंग केलें 4.3 4% लेस दॅन 10%, दॅट इज ओके. बट द डिस्टन्स रायट नाव ऑन वर्जीन लँड ताजे मागीर वी आर गोइंग टू हॅव ड्वेलिंग्स मे बी 1 floor 2 floors. तो डिस्टन्स कितें आहा. नाव लायव्ह यू हॅव सीन दॅट देवान तुमकां सारको टायमार पावयला. यू हॅव सीन दॅट फ्लायट. So, म्हजें म्हणणें एकूच आहा that collector, deputy collector, he holding such a high prestige job. He has to come and see actual. You have given us 4.4% cutting gradient, but if we want to know, have you maintained the distance that flight Airbus coming down and to the virgin land? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.